आय 5 हांव तुजो इबाडियो पूत पान 118 आय 5 पेज 118. हांव तुजो इबाडियो पूत जिवान पळयत आसलो म्हजे बाबो उपकार दयाळ काळजान विसरलो म्हजे बाबो उपकार दयाळ काळजान विसरलो घर सोडून हांव येचो ना तुजी हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव येचो ना तुजी हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना. आंतोनियो आफोन्सो हाका सुर्गींचें सुख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज वाडदीस समर्पिता स्नेनायड वियगस हाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रतीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणी दो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबणी दो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ईसा काकूत कर, ईसा काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पोचेचे अपराध बोगोस आमच्या असक्तायक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोणवाळायन
आंकवार मरेचे विणोनेन तूं आमकां सुटोय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळेच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात तें हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोठान पळोवंक रावंक लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटलो. आमी ताका जिखतले आनी ताजो सोद घेतले. पूण एका बोलवंत विरा सारको सुरेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत वतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन बतले. केदी लॉज सोदा तोकपाची विसरू नजो तोसली. पूण तूं दोलबाराच्या सोरेस्पोरा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्कोनाचो आनी कालचोचो तूं ताव घेताय. तो तांचो तूं सोद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सोरेस्पोराक गायनां करात. सोरेस्पोराची वाखाणी करात. ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. परतून म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. सोरेस्पोरा हांव तुजो मोग कोत्तां. तूं म्हजें बळ. सोरेस्पोर म्हजें कळप म्हजें खोत. म्हजो सोरोवणार म्हणल्यार म्हजो दिवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. तो म्हजो दाल म्हजो बलिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सोरेस्पोराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. मोनाची लारां सरभोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकल्यांनी म्हाका बांदलो. मोनाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो तालो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सोरेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो तालो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासनाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करुण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांचे खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवांनी ताका जबाब दिली, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना. पूण तुजे देव निंदे पासत कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां.
अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून नजो म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरूर तर तुमी म्हजे विस्वास देविनात, त्या करण्यांचे तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान अदीक अदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो ताच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआम पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआवान कसलीच कुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास देवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयचें वाचप भोव सोबीत आनी म्हाका खूब आवडटा हें वाचप. कित्याक तें सांगता सर्मन एक्सप्लेन करता. प्रितीच्या बाबीन आयच्या वाचपांत एक वळ आहा, जेजू म्हणटा. आनी जेजू त्या फारिजेवांक जुदेवांक सांगून आमकांय सांगूंक सोदता. वळ कितें अशी, तांच्या शास्त्रांत अशें मेळटा, जांकां देवाचें उतर पावलां ते देव. वय की ना? आयकिल्लें तुमी सारकें? आयका. आतां कोणाक देवाचें उतर पावलें? कोणाक पावलें? हू गॉट द वर्ड? whom did the word reach? Tell me. सांगात. पयले सुवातेर राजा दाविदाक पावूंक ना, सलोमाक पावूंक ना, एजिकिया पावूंक ना, पावलां याज्ञीक न्हू, याज्ञीक आहात आनी प्रवादी. इतले प्रवादी देवाचें उतर सांगताले. इतल्यान तूं सोंपो जाता? फूल स्टॉप. प्रॉफिट्स, प्रीस्ट एंड किंग्स, फूल स्टॉप. आनी कोण आहा? आनी कोण चुकताय आमी? कोण? पोंचस पायलटू? हेरोदू? सगळे आन्सर दियाय. सगळे आन्सर करेक्ट. हांव सगळ्यांक पास करता, कोणाक फेल करना. अरे सायबीण मांयक पावलो ना? सायबीण मांयक कितकोन विसरो जाता देवा उतर पावलो ना म्हूण? पूण डिफरन्स आहा. देर इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन Our Lady, the word reaching Our Lady, and the world reaching all these called prophets, kings and kings and priests. Oy, जाण जाता विसरता कितें सांगूं तें. असो priests. What is the difference? अंतर कितें? याज्ञीक, प्रवादी, राजा उतर आयकलां आनी जियेले. सायबीन कितें केलां? हांवें बोट लोक दाखयलां. कितें केलां? उतर कितें केलां? आन्सर येताय म्हाका, पूण हांवें आजून तोंडांतल्यान उच्चारना. म्हणजे तें रायट न्हू. फेल जातलीं तुमी. अरे तेन आपणाक कुसव्या 9 म्हयने दवरलां. हे अंतर वडांतली वड. She conceived the word and kept it in a womb for 9 months. This is the big difference. ही म्हणतो तुम पुरावो जाय न्हू. आमी सायबीणीक कित्याक मान दिताय? जॉन 10:31-42 घेयात. हेक लागोन आमी तेक मान दिता. उतर तरी संवसारां येवंक ना. शुभ वर्तमान मेळटा आसलेलें. शुभ वर्तमान तर आसोंक ना. जेजूची वळख कटा आसलेली आनी जेजूची वळख कळोंक ना. हांव आनी तूं क्रिस्तांव आसता आसलेलीं आनी हांव आनी तूं क्रिस्तांव आसना जाल्यार सोडवणीची वाट चलोवन सर्गींच्या रावता पावता आसलेलीं. आमी ते डिनाय गेले जाल्यार हें सगळें नाकारूंक पडटा. ते तरी आमी ना तूं नाक म्हळी जाल्यार हें सगळें नाकार. कित्याक जेजू तिचेच वरवीं येयला.
आमगे भिरांत कितें ही प्रोटेस्टंट बिलिवरांगे वारे आमच्या कानांतल्यान एश सोती एश पासा जाता आमगे भिरांत कितें ते चड मान दिल जाल्यार तेगे पुता जेजू मान देंवन तोलो कोण सांगील तुमकां ते मान दिल जाल्यार तेगे पुता मान उण जाता म्हण ओदीक आनी ओदीक आखी बो पवित्रित्वी हुशाल जाता ते मान दिल जाल्यार कित्याक ते जेचो उत्तम दू संवसारांक केन्ना आसोंक ना आसा आनी केन्ना आसा द परफेक्ट डॉटर द ग्रेट डॉटर वॉज नेवर देर will be there and never will come to be there. She is the perfectest without नाम पण हांव इन्सिस्ट करूंक आनी मुगे पॉयंट तुमच्या कन्विन्स करून सांगता द परफेक्टेस्ट डॉटर इज मदर मेरी ऑफ गॉड द फादर आनी बाप जेजू कितें म्हणटा बाप काम करीत आसा तेन बापा बराबर काम केलें देवाची येवजण हिचो हिंगा रोचूं हाळी हें वर्तेपण हें बाग खंयचे बायले मेळपाना खंयचे बायले मेळपाना ती एकली आंकवार आसलेली आनी जायते आंकवार आसलेली पूण तिका देवान दिलें हें बाग आनी खंयचे बायले आंकवार जावं ना पांकवार जावं कोणा मेळपाना ह्या पासत आनी आयज ओदीक नेटान हो सरमां परगोटा कित्याक आयज एक धाकटुली परब कशी परंपरे प्रमाणे फुडलं शुक्रार कितें कार्दिवाल शुक्रारू गुड फ्रायडे आं केसलो गुड फ्रायडे जिविता शुक्रार म्हणटा दिसली निमाण शुक्रार आदले शुक्राराक आम दुख्खे सायबणीची परब कोता तिका मान दियाय आयज आमगे पातोक सण तेगे सगलीं दुखां पुसूया तेगे दूख आजून चलता वचो हिंग जेजूची कूड आहा हिचो हिंग जेजूची कूड आहा हें व्हडांतलें व्हड दूख ही तोरसाद व्हडांतली व्हड तोपली पूण आयज आम आजून ते तोरसाद दोन तोपूनच दवरूं सोदताय कित्याक पातोक आम सोणाय जेजूक चिटकोल नाय आमी तेक वेंग मारना आमी पातकाक वेंग मारूंक सोदताय आनी वेगवेगळे भाशेन पातोक कोताय आनी मागीर जस्टिफाय कोताय पातोक केला म्हूण वी कमीट सीन एंड वी जस्टिफाय वी हॅव नॉट सीन्ड एट ऑल दीस इज द बिगस्ट सॉरो बिगस्ट पेन दॅट मदर मेरी कॅरीज इन अ हार्ट परतून आनी परतून जेन्ना जेन्ना ती दिसती पळया तेन्ना तेन्ना तिगे एकूच उलो म्हज्या पुताक ऑफेंदार कोनाकाय डू नॉट ऑफेंड माय सन हो तिचो उलो आयज तिगे उलो मानून घेवया आमी सगलीं मिसाल म्हणजे धांवून येतली तेगे पांयां उमगेच्या घेयाय तेगे पांयां उमो गेल्या वर्सा हांवें पणजे सांगलो तेगे पांयां उमगे नाकाय म्हज पांयां घेयाय लोक सगलो म्हजे बरें येयलो फादर तुजे पांयां उमगेच्या कित्याक घेनाक म्हणले पातोक तो सुणा तेगे पांयां हें नाटकान कितें हो तमाशान कितें हो हेडान कितें पातोक सोरें सोटली आनी पातोक कोणा जाच्या निचे कुताय जाल्यार येयाय आनी तेगे पवित्र पांयां उमग्याय आम तोरी पातकी हे आत कितकोन आम तेगे पांयां लावूं जाता पूण ती मोगाळ माय काकलुतीची माय तेगे पांयां हात लावन आमकां इलेक्ट्रीक करंट येना 550 वॉटांचो पूण ती कृपा दितली मागतली तर येयाय पांयांचो उमगियाय आनी सांगाय सायबीण माय पातोक सोडूंक सोदिता मुगे हो निचेव हांव आलतां दोलतां ह्या निचेवांत म्हाका घोट दवर सांगो जायना हांव इगोरचेन तो बाय सोन पातकां पडत पातोक आदारीत पूण तूं म्हाका घोट दवर जशें तुवें पुताक घोट दवरलो तर आयज हीच कृपा मागुया सायबणीक मान दिवया बो पवित्रित्वेक जाय मान दिलो आनी ताका लागून सगळ्या सांतांक हें कोडीत केलो हा आयज आमी हेगे तेगे आयकून वी क्वेश्चन द नीड ऑफ सेंट्स वी नीड द सेंट्स बिकॉज दे affirm that what the church does is correct that affirmation is needed and God the Holy Trinity affirms to the saints revelers हांव दाखयता प्रायवेट रेवलेशन म्हणून हांवें ती दाखयता आनी जाय ती प्रायवेट रेवलेशन टू द सेंट्स पवित्र सभेन मानून गेलें So let us come, let us honor her, let us venerate her, let us love her. Because when we love her, we love Jesus. पूण आमच्या वयर जेजू ते जायत मोग कोता. Don't compare yourself with Jesus. No, we will never love more than Jesus. So don't worry about that. येयाय जेजूचो मोग कोराय. हेच वरवीं सरमांव सोंपता. एक धाकटो इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट कोता. हे मीस सोंपतोच
आमी रोखडें एडोरेशन करतले कित्याक आयचो दीस नॅशनल डे फॉर प्रेयर अँड फास्टींग मागण्यांचो दीस आनी उपासाचो दीस देरसा पासत आनी पवित्र सभे पासत तर आयज हें मीस सोमतोच तुमी आदोरासांक रावचें आनी बजवण करची आदोरासां 8 ते 5:30 पर्यंत चलतलें मागीर खुर्साची वाट आनी मागीर मीस आसतलें फुडली म्हायती अनावन्समेंट करतना आनी तुमी दितलो भेटोवनीक आमी गायन गावया सी सोडा दुबाचो जसो पोरमोड पान 35 C16 पेज 35 परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची दुबाचो जसो Domodomi czota sorga Ezbori amcidana Iswarar tuce uga Ormeswara Vardana Samesani Vetochi परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन काकलूत सारा बापा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी तातूंत सदां वांटो घेवन सासनांची सोडवण आमी जोडिशी कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयवशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र देवा सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर काळी आनी सत्ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाकाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्यां देवदूतान भोगतां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा तू स्वर्गी दुखाचो सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचो स्वर्गी दुखाचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मिळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाजतान जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवली आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दितांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गी उडो जेजून दिलो. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D40 पान 60 आणि 9.
D40, page 69. 소리 울어 예수님이여 반가워서 가보라서 아무도 예수 제보자로 아무지 없이 우기 가로 예수 위기도에 어머두가 이루가오다 예예 예수 위기도에 어머두가 이루가오다 소리 제볼 예수이다 아버지 구름하스 소모르비다 내 맘에도 아부는 사다 아마문자 아부니다 예예 예수 위기도에 어두가 이루가오다 예예 예수 위기도에 어두가 이루가오다. प्रार्थूया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला आनी आंकवार मरेचे विणवणेन तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जशें सरमांव जातोच ल्हान करून कळयलां ते प्रमाणे आतां आमी आमचें आदोरसांव सुरू कोत्ता. हें एडोरेशन आमच्या देशा पासत जेन्ना जेन्ना 5 वर्सांनी लोकसभा वेंचणुको येतात तेन्ना आमी एक दीस थारायता आमच्या देशा पासत मागूंक. न्हय फक्त देशा पासत देशा बराबर पवित्र सभे पासतूय मागूंक, कित्याक आमची पवित्र सभा भारतांत जेता आनी भारताचे उदरगती आनी प्रगती पासत पवित्र सभाय भागीदार. आमी सगळ्यां बराबर हाताक हात दिवन देशा पासत आमी वावता. वी वर्क हँड इन हँड फॉर द वेलफेअर, प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ दीस नेशन. सर हो दीस आख्खो आतां आमी सुरू कोत्ता. 5:30 पर्यंत हें आदोरसांव एडोरेशन चलतलें. एक वराचें आमी स्लॉट घातलां. एसोसिएशन्स घातल्यान तुमी एसोसिएशन वांगडी जावं ओ न्हू जावं येयात, वांटो घेयात. 5 to 5:30 जनरल सामान्य सगळ्या लोकांचें, पूण 5:30 रावनाकात. 5 ते 5:30 एक उपास करून येयात. आयज उपासाचो दीस. मोबायल सोडुया, फ्रेंडांक मेळपाचें सोडुया, मागणें करुया, मागण्यांक दिवया. कित्याक देशाचो फुडार आमच्या हातींत आसा. देवाची कृपा मागुया, जाणवाय मागुया. जाणवायेन तो फुडारी दिता, तेमी जाणवायेन वावरूंक देशा पासत तांकांय बळ मागुया. भारतांत जायतें बरें आसा, दिनवासूंक येवया. आमी जायतें घेता भारताचें, पूण जायते पावटी देवाक दिनवासूंक विसरता. लेट अस थँक गॉड फॉर द गूड थिंग्स दॅट आर डे इन इंडिया. आशिर्वाद दिता. ताचे उपरांत सगळ्यांनी दिमी घालची. हांव परम संस्कार आल्ताराचेर हाडटलों. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. गायन गावया. साक्रामेंतान रावलेल्या आरती सारी एक मान
193. R31, page 193. Sacramental Raulonia Bogacia Jesus Sacramental Slot Punyaruma Liblolia Sorgica Punyaruma Liblolia भयणी भावांनो, आमचे मदें तोच जेजू आसा जाका कांय वेळ आदी आमी आमचे काळजान घेतला. जिवो देव, जिवो मनीस, देवाचो एकलोच पूत, म्हजो सर्वुंडार. आज जेजू सांगताक आमी आख्खो दीस सारतले मागण्यान आनी उपासान. बीश साहेबांचो उलो आख्खे भारतांत आयज नॅशनल डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टींग कसो सारूंक. आमचे भारत पासत तशेंच आमचे पवित्र सभे पासत National Day of Fasting and Prayer for India and for the Church. हो दीस जेजू सांगता आमी सारुया
न्हूच हांगाच आमच्या घरांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या शेजाऱ्याक मागण्यान आनी उपासान कसलीय मागणी करूंक पवित्र सभा आयज आमकां सुचयता. काकुतीचो तीर्स, पवित्र पुस्तकाचें वाचप, कुर्साची वाट, साबीण मांयचो तीर्स, देवाच्या उतराचो नियाळ, बाग्यून झुजेचो तीर्स आनी हें सगळें करून आमचे भारत देशा पासत आनी आख्या संवसाराक शिंपडलेली पवित्र सभे पासत आमची मागणी कालतिकायेन आमी बापाक उबारुया. आमचे मदें उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजू पवित्र सभेचे मस्तक आनी दर एकलो आमी हे पवित्र सभेचे सांदे वांगडी जेजूचे गुदार कुडीचे आमी एक एकलो सांदो जे जे वाठारांत पवित्र सभा संस्था ते वाठारांत आख्खी पवित्र सभा सांगाताक संस्था आदी आनी आतां पवित्र सभा जायते जायते संस्था जायतो दुमाळो आनी दुमाळ्या मदें आंग काडिनासतना जेजूची गुदारकूड अदीक अखंड मजबूत जायत आसा. आयजो दीस मागण्यान आनी उपासान सारतना पवित्र सभे पासत मागुया. इतल्या संकश्टामध्ये, इतल्या दुमाळ्यामध्ये बापसाहेबाच्या मार्गदर्शनाखाल एक काळजीदार तांडेल कसो हे पवित्र सभेचें तारून तो फुडें वता. आपली पिडा, आपली अशोकताय, आपली जाणटेपण पडनासतना एक परिशदीक पवित्र सभा घडोवन हाडूंक सगल्यांक बागा घेवन एकचारान सोपागिलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक हो पाप साहेबाचो आवंडो आनी हुस्को. आज हो दीस मागण्यान सारता आसतना त्या जेजू लागीं मागुया आख्खे पवित्र सभे पासत. पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्या पासत भोव करून जे गांवांनी जे देशांनी दुमाळो संस्था तांचे पासत आमी आतां उबी रावन गायन करुया पवित्र आमची सभा, पवित्र आमची सभा. सगळीं उबी रावची.
गायनाचे चेल्यार A23 पान 11 A23 पेज 11. Ramci sova Oci deva boli Eva roktan keri Edus moga papi Amci ora soptosta या पवित्र सभेचो घडणार मस्तक जेजू आमची काळजां संतोषतात ताका आयज आमचे मदें पडून आमचे मदीं तो हाजीर आसा. ताणें आमकां आपल्या रोगतान धुल्यांत आनी आपल्या बापाक एक पवित्र पोरजा जोडून घेतल्या. हे जेजूक आतां दिवी घालून आमी करीत नमस्कार करुया. आदोरू ते देवते, रिपून रावलेले देवाक
उंड्या सोऱ्यान रुपाकार लिपलेल्या देवाक आमी आमची तकली बागोवन पोरनिपात नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू ह्या अवतारार आज तुजें आसलें आमी भोगता. हे वेळार पळोवंक गेल्यार सांसपूंक गेल्यार चाकूंक गेल्यार उंडोच उंडो, पूण तूं जिवो दिव म्हजो सुरवंडार म्हूण तुका हांव पोरनिपात नमस्कार करतां. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. तुवें देवाच्या पुतान सांगलां तितलें खात्रीन सोत मानता. हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवो उंडो जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता. होच सासणाचो उंडो जेजू ह्या अवताराचेर तूं जिवा देव जिवो मनीस आसाय म्हूण बाबरतान ओळखून हांव तुका नमस्कार करतां. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. बाबार्थ म्हजो थीर गोड कर जेजू, तसोच वाडूय म्हजो बोरवुसो. तुज्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत जेजू पेटयत वच असो हांवूच तुका आख्खे म्हज्या जिविताचें अर्पण करूंक पावून. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. उगीच रावून आमचो एक एकल्याचो नमस्कार जेजूक करुया. आख्खे पवित्र सभे पासत मागतना आमचे ताळगांवचे पवित्र सभे पासत मागुया. आख्खे पवित्र सभेक भारत देशांतले पवित्र सभेक एकवटून आख्खे गोंयचे पवित्र सभेक च्या एकचारांत आयजो दीस आमी मागण्यांत सारता, उपासान सारता. ही आमची पवित्र सभा हे गांवची 480 वर्सांची
इतिहासीक यात्रा भावार्थाची पालू घेऊन आमचे पुर्वजांच्या भावार्थाचो आधार घेवन आमच्या आस्कार्या बागेवन मिंगेलीचो आमी भावार्थाची यात्रा फुडें व्हरता. सांतां भक्तांचो पालू सगळे वेळार आमकां आसा. कितलो व्हडलो आनी कितले कितले तरेच्या गुण्यांनी गुंतलेलो हो आमचो भावार्थ ह्या गांवांत. आमच्या पुर्विल्यांनी अखंड परिस्थितीन तो भावार्थ राखलो, सांबाळलो, जोळटो दवरलो आनी आमच्या हातांनी घालो. ह्याच पवित्र सभेच्या भावार्थांत आमकां एक व्हडलें दायज, भावार्थाचें दायज. मोगळा जेजू सगळे पवित्र सभेच्या एकचारांत हो दीस आमी तुज्या एकचारांत आनी तुजे मुखार सरतना ह्या आमच्या ताळगांवच्या पवित्र सभेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. आमच्या भुरग्यांचेर, भोव करून जीं भुरगीं परिक्षेंत आसात, परिक्षेक तयार जातात, तुजो आशिर्वाद सगळ्या भुरग्यांचेर घाल बाब जेजू. आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद देवय. प्रत्येक कुटुंबांत आशिल्ल्या घोवा बायलेचेर, आवय बापायचेर, आमच्या जाणट्यांचेर, आपले पिरायेक लागून आमचे आपापल्या घरांनी आसलेल्यांचेर, भायल्या गांवांनी वावर करतल्यांचेर, आपल्या वावरा धंद्याक लागून, पोटाक लागून हो आमचो गांव सोडून जायतीं आमचीं भाव भयणां युरोपाच्या देशांनी आसात, गाल्फाक आसात, तांचेर तुजो आशिर्वाद देवय जेजू. तुवें आशिल्लीं कुटुंबां राख आनी सांबाळ, तांचोय भावार्थ तिराय जेजू. बसूया. आमचो पाप साहेब आखे पवित्र सभेक उलो मारता. परिशदीक वाट आमी चलूंक, सिनेडल जर्नी, आनी कशी आमी चलतल्या एकचारान, सहभागिलीपणान सगल्यांक भागाक घेवन पवित्र सभेचें मिसांव फुडें व्हरूंक तो आमकां उलो मारता. निमाणें रात जेवणार
आपल्या शिसांचे पांय धुवन आपल्या स्थानार बसतना जेजून म्हळें, तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी खरेंच हांव तुमचो गुरू आनी सोमी. गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी एकामेका सोबीत करूंक जाय. ही आमची पवित्र सभा, सेवेची सभा. ही आमची पवित्र सभा जेजून दिल्ली सेवे चाकरेची आज्ञा सांबाळून चलतली सभा. सगळ्यांचो एकचार घडोवन हाडटली सभा. हे वावरांत सगळ्यांक सांगता घेवन सहभागिलीपणान आपले मिसांव ओळखून घेतली सभा. खुमेर जावन आमच्या बऱ्या जिविताचो पोरमोळ आनी पोरजोळ दुसऱ्यांक दितली सभा. हे सोबेचे आमी सगळीं वांगडी. आनी पवित्र सभा ह्याचे 21व्या शेंकड्यांत जायते तरेचे मोडांक सांपडल्या. जायते गांवांनी दुमाळो सोंसता. जायत्यांक बाबार्थाचें वजें जोड जावन एके भाशेन तांणी सोडून दिलां. जायतीं आयज आयतार स्वताचे मिसांत वांटो घेवंक येनात. पवित्र सभेच्या एकचारांतली संस्कारा उदेशी जिवीत मेळटल्या संस्कारांतली पयस आसात. पवित्र सभा जेजूची गुदाडकूड संस्था. न्हूच भायलो दुमाळो पूण आपल्या वांगड्यांचे पुर्यान कोल्डनेस एंड इंडिफरन्स, शेळमोळाय, देवाची काकूत, देवाच्या एकचारांतली पयस आसात. आज हे मागण्याक आनी उपासाक भेटलेले दिसा सगळ्या आमच्या असल्या भयणी भावांचो उगडास करुया. तांची मनां उजवाडावंक तांणी पोत्तून जेजूचे एकचारांत येवंक बाप तांकां वेंगूंक रावता. आपले वेचीत पुतो दुव परत येतले म्हूण रावता. जेजू तांकां आपले खांदार घेवन बरो गवळी कसो तांकां जिवीत दितल्या चोरवाशी व्हरूंक. पवित्र सभा तांचे बसत मागीत आसा.
जय जेजू आमच्या राया हें गीत करुया, उबी रावया. जय जेजू आमच्या राया. R43 जय जेजू आमच्या राया. R40 जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आम्ही एकाय जाल्या, सोबे माझा बोलून Jesu amcha
बसूया. या दुसऱ्या भागांत करीत भाशेन आज नॅशनल डे ऑफ प्रेयर अँड पेनन्स आमी आमच्या देशा पासत मागता. आमचो देश महान, आमचो देश देवान आशिर्वादान भरलेलो आमचो देश. आज आमच्या देशा पासतूय मागूंक पवित्र सभा भारताची आमकां सगळ्या नागरिकांक उलो मारता टू प्रे फॉर आवर नेशन अँड फॉर आवर चर्च. जेजूक आमच्या मदें दवरून आमच्या देशा पासत मागुया. फुडल्या म्हयन्यांत ते मायपुऱ्यान आमच्या देशांत वेंचणुको जावच्यो आसात. लोकसभेक 543 543 भारत देशांतले वांगडी वेंचून काडचे आसात. फुडलीं 5 वर्सां 24 to 29 फाटल्या 5 वर्सांक उरिल्ल्या भारत देशाचो सांबाळ जबाबदारी तांच्या हातांत सोडलेली आसा. तांचे पासत आज करीत भाशेन आमी मागुया. आमच्या देशांत सगळे तरेतरेच्या धर्मांचो जाती कातींचो दुर्बळ गिरेस्त शिकिल्लो व अशिक्षीत पुष्कळ लोक आसा. जायत्यांक फावो तसलें जेवण खाण ना. जायतीं आमची भाव भयणां झोपड्यांनी रावतात. अनहायजिनीक कंडिशन्स. जायतीं भुरगीं ताका शिकूंक वचूंक जायना. जायत्यांक फावो तसलें सुपुल्लीं आसतना जेवण खाण ना. माल न्यूट्रिशन. असल्या भुरग्यांचो उगडास करुया. आमचो भारत देश खूब महान गिरेस्त. कितली गिरेस्त आमची संस्कृताय, आमच्यो परंपरा. एके वाटेन जायते देवाच्या बरेपणान भरिल्लो हो आमचो महान देश. दुसरे वाटेन कितल्या प्रश्नांनी, कितल्या आव्हानांनी रेवळ्ळलो आमचो देश.
the gap between have and have nots is widening every day. हें खावटें भरपूर कितें आशिल्लें सवें आनी कांयच नाशिल्लें सवें वाडत आसा. खुबशे आशिल्ले कांय नाशिल्ल्यांक आपले पांयां पोंदा चेपून दवरतात. आमच्या भारतांत जायतें पिकता, कसल्याचोच उणाव ना, पूण तरी आसतना बाजारपेटी थोड्यांचेच हातांत आसता. दिसपट्ट्या जेवणाची वस्तू वाडोवंक म्हारग करूंक तांच्या हातांत आसता. देखूनच दुबळो लोक जायते फावटी खूब अकोंड परिस्थितींत जियेता. हालींच आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले ते बासीचो ड्रायव्हर आनी ते बासीचो क्लिनर, लिंप करपी, बास नितळ करपी क्लिनर भुरगो आमकां सांगूंक लागले, तो भुरगो क्लिनर ऑफ द बस, ताका फकत 3,000 म्हयन्यांक, आनी बासीचो ड्रायव्हर आख्खो दीसभर बास चलोवन ताका 6,000 म्हयन्यांक. जेवणा खाणाचें सगळें तांणी पळोवंक जाय. हातूंत मदें कोणाक चड फायदो बासीचो दोनी. ही आमच्या देशाची परिस्थिती. आमचो देश गिरेस्त देवान काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारीक आमचो देश सोबितायेन भरिल्लो आसा, विविध रंगांनी भरिल्लो आसा. फुलां फळां, दर्या नदी, झाडां पेडां, आमच्या देशांत कितेंच ना म्हूण ना. We pray for our nation today. We pray for the leaders of our nation. आमच्या देशाचे फुडारी तांचे पासत मागुया. आतां वेंचणुको लागीं पावल्यात. भारत देशाचो इतिहास आमकां सांगता तेच फुडारी. एक फावटी विचून काडले
तेतूंच तेच जुटयेर उरले. दुसऱ्यांक सोयीक ना. आमचे मदीं कितले फुडारी आसात, बरे मनाचे मनीस आसात, पूण तांच्यांनी वेंचणुको लडूंक जायनात. प्रत्येक वेंचणुके सभेक कितलो दुडवांचो गैरवेव्हार, आयज मागुया जेजू लागीं. जोय जेजू आमचे राजा, जेजू आमचे राया. आमचे भारत देशाक आमी तुजे पांयशी दवरता. आमचे भारत देशांत निस्वार्थी पुरजे पासत वावुरतेले फुडारी फावो कर. देशाचें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळपी, सगळे धर्माच्या लोकांक मानान मोगान लेखपी, देशाचे उदरगती पासत नवीं पावलां मारपी, दुर्बळकाय बुकतान पयसावपी, आपल्याचेंच बरेपण आपल्याचीच एडवांटेज सवलती सोदपी न्हय, पूण जेजू सारके सगल्यांचे चाकर जावपी, सगल्यांचे पांय धुवंक तयार आसपी असले फुडारी जेजू आमच्या भारत देशांत उपजय. तूं स्वर्गा संवसाराचो दोनी, तूं आमचो राय, तूं आमचो गुरू आनी सोमी. देशांतली सगळी उचांबळ आय जेजू सोपोवशी कर. तूं एकूच सोमी, एकूच सोरवंडार म्हूण सगल्यांनी ओळखुशें कर जेजू. तूं आमचो बरो गवळी, आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांक सगल्या लोकांक तुज्या बरे गवळ्याचे खांदार तांकां विसव दी, समाधान दी. ताची उचांबळ जाल्ली काळजां शांत कर जेजू. आमच्या देशा पासत मागोत रावया. लेट अस प्रे फॉर आवर नेशन. Prayers can work wonders. Prayers make
everything impossible in man's eyes possible. जेजू आमच्या देशा खातीर आमी तुजे लागीं लालयेवन मागता. आमचो देश खरेंच मेकळेपणान भरिल्लो कर. सगळे तरेचें जूं जें आमचेर आसा तें जूं तूं उबार जेजू, आनी आमकां खरें मेकळेपण दी. आतां आमची SSVP वांगडी आपलें पवित्र और करतली. Those who wish to go now because of your work, we will have 5 o'clock common prayer followed by blessing and way of the cross. खुर्साची वाट आज आमचो प्रेयर ग्रुप चलयतलो. खुर्सा वाटेंतूय आमी हेंच मागतले in prayerful solidarity with the entire Church of India and in the fasting mode, उपासन आनी मागण्यांत आमी आमची खुर्साची वाट आनी खुर्साची वाटी उपरांत मीस भेटयतले.